मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. फोंडा केटीसी बस स्टँडा मुखार 4 पदरी NH महामार्गाचे भुंयगत काम आसा चालू, पूण कसलीच सुरक्षा नाशिल्ल्यान लोकांनी उक्तायला भंय. तापली दिवचल पालिकेची बसका. साबार पेंडिंग उरिल्ल्या कामाविशीं हे बसकेत जाली चर्चा. सुमार 6 कोटी उरल्यात रिकव्हरीचे म्हणटात नगरसेवक. वेळसांव डबल ट्रॅकिंगाचो वाद आसा चालूच. कायद्याचे उल्लंघन केल्ल्यान गोंयचो एकवट संघटना आनी थळाव्यांनी काडले सरकाराक उजरावन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल पालिकेची बसका जाली. साबार पेंडिंग उरिल्ल्या कामाविशीं हे बसकेत चर्चा जाली. सुमार 6 कोटी रेव्हेन्यू पालिकेक येवपाचो आसा खंय. पळयात बसकेत जाल्ले वादविवाद. आयज दिवचल पालिकेची बसका जाली. फाटल्या वर्सा सावन एकठांय जावंक नाशिल्लो थकबाकी महसूल चर्चेचो विशय आसलो. नगरसेवक सुदन गोवेकारान दिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पालिकेक महसूल येवपाचो बाकी आसा. 6 कोटी परस चड थकबाकी उरल्या. जाता तितले बेगीन रेव्हेन्यू जनरेट करपाक जाय. CCTV कॅमेरा विशीं चर्चा जाली. येल्लेसा म्युनिसिपालिटीचे मिटींग कावन्सील जाता तेन्ना प्रत्येक वेळा हांवें तो प्रश्न रेज केल्लो. आयज डेव्हलपमेंट जावं हेजे खंयसरू फंडाक लागून घुसपाता तेन्ना हांवें रियल कितें आसा आउटस्टँडींग आनी हें रिकवरी ही हांवें ऑलरेडी पयलीं अंडर ITI मागलेली रायट ऑफ इन्फॉर्मेशनाचेर. तर कितकी रिकवरी आसा आनी कसली रिकवरी आनी कशी आसा आनी कोणी कोणी केल्या ते मागलेले हांवें. तेज्या हेजेर म्हाका तेंच्यांनी जी म्युनिसिपालिटीन दिल्या पळय चीफ ऑफिसर आनी बाकीचे सगळ्यांचे हें करून डिस्कशन करून सगळें हें करून म्हाका दिल्ले आहा. तितून 4 कोटी सुमार रेव्हेन्यू बाकी आसा. हो आमचो हावज होल्ड आनी कितें आसा हावज टॅक्स आनी कितें आनी दुसरे 2 कोटी सुमार अशी गव्हर्मेंट ऑफिस आनी कितें कितें आसा. टोटल 6 कोटी रिकवरी आहा. म्हाजे कावन्सिला कडेन आनी चेअरपर्सना कडेन आनी CEO कडेन इतकेंच म्हणणें आसा की 6 कोटी जेन्ना आउटस्टँडींग रिकवरी उरता तेन्ना ती रिकवरी जावपाक जाय. कित्याक जावपाक जाय जाल्यार तशें म्युनिसिपालिटीचें पोजिशन स्ट्रॉंग जातलें म्हणून. रेव्हेन्यू जनरेट करपाच्या प्रस्नांचेर आमी 2 टिमी काडल्यात. उरिल्ली थकबाकी जाता तितले बेगीन एकठांय करपाक आमी यत्न करतले. नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले. 2 टिमी करून प्रत्येक घरांनी बीन वचोन ते कलेक्शन कितें उरलां ते कलेक्ट करचे म्हणून डिसिजन जालां. म्हणजे आमी ऑफिसरांक भायर काडूंक सोदता आनी हें करचें घरांनी वचोन कितें कोणें दिवंक ना कितें आहा तेंचें कलेक्शन करचें. मेजर खंयचे आउटस्टँडींग आसा अशें? मेजर म्हणजे आतां खुबशे आसा पूण चडशे आमची गव्हर्मेंटाची ऑफिसां आहा तेंचे कडसून आसा. केन्ना पेरेन अशें करतले तुमी? चालू आसा, फॉलोअप चालू आसा, जातले बेगीतले बेगीन. आनी मागीर ते आमचे JCBचो विशय जालो. मागीर शेडेड मशीन आसा पळय ते म्हणजे चुट्टां कितें कितें आहा ते बारीक जावन पिठो जावन येता तेजेर बीन डिस्कशन घेवचें बीन म्हणून जालां. आनी CCTV कॅमेराचे आयिल्ले ताजे बद्दल? थोडी लोकेशनां थोडे कडेन जाय एक्स्ट्रा जाय. PIचो फोन येयल्लो की 1-2-3 कडेन तेंकांय घालूंक जाय आनी कावन्सिलरानूय लोकेशनां दिल्या की अमके अमके प्लेसीर घालची म्हणून ते आमी फुडें धाडटले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. फोंडा KTC बस स्टँडा मुखार 4 पदरी NH महामार्गाचे भुंयगत काम चालू आसा, पूण बॅरिगेट आनी कसल्याच तरेची सुरक्षा ना. लोकांक भंय पडला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. साफा मस्जिदे लागसर 2 लेनीचो हायवेचो रस्तो आतां 4 लेनीचो करपाचें काम चालू आसा. थंय अंडरपासाचें कामय सुरू आसा. खंयच्याय वेळार अपघात जावंक शकता, पूण पळयल्यार थंय कांयच सेफ्टी ना. अंडरपासा खातीर रस्तो खणला. अपघात जाल्यार गाडी डायरेक्ट होणक्यान पडटली. ते भायर त्या रस्त्यार लायटी नासता.
येरादारी करप्यांक बरोच भंय पडला। संबंधित खात्यान हाचेर दखल घेवपाचे थळाव्यांनी मागला। आम्ही आता हायवेचेर सफा मस्जिद आणि केटीसी ऑपोजिट केटीसी कडेन सद्याक अंडरपास करतात आणि हे जे आता हायवे आता तो 4 लेन करतात आणि तुम्ही पळयतात आता ह्या वटेन जेन्ना अंडरपास जेन्ना करता तेन्ना कितले पोनाक घडलेले आसा ते आणि हांगा जर पळयशात तुमी जाल्यार हांगा एकूय सेक्युरिटी खातीर कांयच ना, एक सायनबोर्ड ना तर आनी बॅरिकेड ना, कांयच ना, बेश्टे एक दोरीशी बांदून दवरली आसा। जर एक गाडी खंयची जर गाडीचो ब्रेक फेल जालो वा आनी कितें जालें जाल्यार डायरेक्ट गाडी हांगा भितर वतली आनी तो मरतलो हें शुअर। ताका लागून लोकांलो डिमांड आसा की हांगा कितें जर बॅरिकेड करची वो सायनबोर्ड करचे। रातची तर हांगा लायटूच ना आनी लोक हांगा सारके हें जाता की बाबा खंय वचपाचें तें। ताका लागून लोकांलो डिमांड आसा की जेन्ना हे कसलें काम करतात तेन्ना सेक्युरिटी खातीर कितें तरी बॅरिकेड वा कितें तरी करचें अशें लोकांची मागणी आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। डबल ट्रॅकिंगाचो वाद चालूच आसा। बेकायदेशीर रितीन चलिल्ले कामाचो विरोध नेट धरता। कायद्याचे उल्लंघन जाता म्हणत गोंयचो एकवट संघटना आनी थळाव्यांनी सरकाराक उजरावन काडले। गोंयांत धोक्याची क्रॉस येरादारी आणि डबल ट्रॅकिंग आड विरोध चालूच आसा। थळावे आनी फुडारी या विरोधात एकवटीत जाल्यात। तशेंच लोकांची संमती नासतना वेळसावा रेल्वे मार्गाचे काम नेटान चलिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। ह्या कामाक लागून लोकांची घरां वचपाची भिरांत आसा। तशेंच खंयचेच विभाग ह्या कामाचेर गंभीरतायेन दखल घेयना अशें म्हणत थळाव्यांनी खंत उक्तायली की परत रेल्वे जे हुकुमशाहीचो राज जो रेल्वे इज एक्टिंग लायक एन स्टेट विथ इन द स्टेट म्हळ्यार कितें रेल्वे हॅज पॉवर बट गव्हर्नमेंट हॅज नो पॉवर। आयज पळय प्रायवेट प्रॉपर्टीन पळय काम चलता ते सगळे मटेरियल डिपॉझिट केला। आता तो रिटेनिंग वॉल पळयलो जाल्यार ती वॉल खंय आसा आनी हो रस्तो खंय देंवला तो पळय ही लायन पळय म्हणजे डिमार्केशन ना। हिंगा मंदिर हा टेम्पल त्याच्या वयल्यान फातर माती सगळे पडलेले आहा काय तेका हे ना रिस्पेक्टूय ना गांवच्या लोकांक रिस्पेक्ट ना। आता हो एक्विजिशन पळय जाल्लो पयलींचो एक्ट लँड एक्विजिशन एक्ट 1894 अंडर दॅट एक्ट एक्विजिशन जाताले आनी तो एक्ट आदलो म्हण ब्रिटिशाचो कायदो म्हण कांय कंपेन्सेशन मेळना म्हणून न्यू कायदो पास केलो की राईट टू फेअर कंपेन्सेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 पास जालो। आता ह्या एक्टा भितर लोकांचे कन्सेंट घेवचे पडटा। कन्सेंट घेतले उपरांत कंपेन्सेशन एज पर द मार्केट व्हॅल्यू इंटू 4 जाता। आता ह्या लोकांनी कन्सेंटूच दिवंक ना। एक्चुअली कन्सेंट पळय हा तो ह्या खंयच्याच लोकांनी दिवंक ना वेलसा लोकांनी पूण जबरदस्ती एक्टाचो उल्लंघन करून आयज काम चलता। हांव ब्राझील गेल्लो आनी तिना जेन्ना आमी डिस्कशन करताले लँड डिस्प्युटाचेर देर इज अ कंट्री कॉल्ड एज गायाना इन साउथ अमेरिका। जेन्ना एक्विजिशन जाता सरकार पळय हा तो लोकांच्या दारार येता कित्याक सरकार डेव्हलपमेंट हाडटा लोक हाडना। सरकाराचे बिझनस आहा सो जेन्ना सरकाराचे बिझनस आहा सरकार लोकांच्या दाराक येता आनी म्हणटा बाबा आमी पळय अशें करता आमी एक प्रोजेक्ट हाडटा तुका कितें जाय थिंगा कितें जाता थिंगा लोक कन्सेंट दिता आनी ते कन्सेंटान भितर लोक म्हणटा आपणाक घर जाय आपणाक भाट जाय
आणि खंयचे एज पर देअर कन्व्हिनियन्स म्हणून सरकार पैसे दिता, गोरी बांधता आणि बाटूय दिता. पूण हिंगा पळय पत्ते, हिंगा कायदो आसूनय कायद्याचं उल्लंघन जाता. रेल्वे जाय तशें येता, सर्वे प्लॅन ना, 114 फॉर्म ना, डिमार्केशन ना, कांयच ना. आणि लोक अजून पासून फ्रॉम 2016 टिल डेट अजून पासून ऑब्जेक्शन दिता, खंयची डिपार्टमेंट एक्शन घेना. आमी कितले फाटी कंप्लेन करीत जाय आनी आमी दिसान येताय, दिसान तेंगे काम बंद आसता. हे आमगे एरिया कांय काम करनाय आनी रातीन येता हें सगळें डंपिंग चालू आसता हेंगे. सो हेजेर कितलेच आमी सगळ्यांचो हें धाडलो आहा, पण तरी पूण अजून कोण एक्शन घेयनाय. आमी एक वॉलो बांदता जाल्यार ते रोखडे NOC सोदताय आनी कितें सोदताय, जाल्यार आमी इतली हें घायलो आसतना हिंग कोण कितें एक्शन घेयना. सो आमी कोणा सांगपाचें. टुडे वी आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक. कित्याक हिंगा चोयला ऑन माय लेफ्ट हँड साइड इट लुक्स एज इफ इट्स लायक अ वॉर झोन. हिंग सगळे आख्खो तो हिल कटिंग जाला. म्हजे फाटल्यान एक आमची पोंय आहा ती पुरयल्या, पायप गायले, उदक आर पार वचपाक तें देखून ब्लॉकेज जाला. आनी हो जागो प्रायवेट आनी हे आमचे लोक तेणी स्थानिक लोक आहा तेणी कंप्लेन केल्लें. म्हळ्यार डिस्पायट दॅट and despite this letter which I will share with the media, which is addressed to the collector, to the Superintendent of Police South, to the Deputy Collector, to the Mamladar Murmugaon, to the Sarpanch, to the village, to the Police Inspector and to the Inspector of Survey and Land Records, no action has been forthcoming from almost all the authorities mentioned by me here. So, kite mutta, why is this the government bending backwards and not considering the feelings that have been expressed in letter and in spirit by the villagers? प्रेझेंट जे काम चालू आसा पळय, ह्या लोकांनी सगळ्यांनी आपापल्या घराचो जागो आणि जेन्ना आपली घरां बांधल्या पळय तेन्ना रेल्वे कडल्यान तांच्यांनी प्रॉपर रितसर अप्लाय करून NOCs बी घेवन बांधलेले. सो जेन्ना गव्हर्नमेंट खंयसर चलता किंवा लॉ अँड ऑर्डराचेर उलयता जाल्यार तो कायदो दोगांकय लागता. फाल्यां जर रेल्वे जर स्वता कितें जर बांधता जाल्यार तेंच्यांनी बी तेंचे कन्सेंट घेवचे पडटले आनी ते जर तुवें घेवंक ना आनी इनस्पायट ऑफ लोकांनी वचून ट्रेसपासिंग म्हणून कंप्लेंट जे रजिस्टर केल्या तेचेर कलेक्टरान किंवा डायरेक्ट ऑर्डर काडल्या की काम जावंक जायना, तरी आसतना काम जाता. म्हटल्यार गव्हर्नमेंट जे प्रेझेंट गव्हर्नमेंट जे BJP सरकार आसा पळय हे इनसेन्सिबल सरकार आसा, जेका कायद्याचे कांयच पडलेले ना. एक तर रेल्वेज आसा ते BJP केअर करना, जे गव्हर्नमेंट आहा तांकां केअर करना किंवा गव्हर्नमेंटाक लोकांचे पडलेले ना. हे दिस इज व्हेरी क्लियर सायन. सो हांव परत एकदा मागता हे जे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा पळय कितें जर वयर सकयल जावच्या पयलीं हे प्रॉपरली रितसर जावचे. कित्याक लोकांचे हार्ड वर्क हार्ड अर्न करून गेले पयशे आसात. इट इज नॉट ओन्ली 1 मीटर और 2 मीटर जे एक्वायर केले ते लेफ्ट पिंड्यार जायना, त्याचे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पर्यंत हेचो प्रॉब्लेम्स जातात. सो ताकाच लागून आमी ही जी फायट आसा पळय ही कंटिन्युअसली 2020तल्यान चालू आसा आणि विल कंटिन्यू फायट बॅक टुवर्ड्स दिस. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. डिसेंबरात वतना कांय वाठारांनी हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. 2 आनी 3 तारखेक शिपडून पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी हें चड करून बंगालच्या उपसागराचेर सक्रिय आशिल्ल्या चक्रीवादळाक लागून जाला. सुदैवान तो मेरेन हवामान थंड आणि सुके उरतले. शेनवारा दिसाची उंचाय दोनूय जिल्ल्यांनी 33 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतली, जाल्यार रातचे तापमान थंड 21 डिग्री सेल्सियस मेरेन देंवतले. सकाळ आनी सांजवेळार दोनूय वाठारांनी धुक्याची परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. मध्यम दाट धुक्याची शिटकावणी IMDन प्रवाशांक दिल्या. फुडले 5 दीस हवामान सुके उरपाची शक्यताय. मुखेलपणान सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळबाचो अदमास. शेनवारा फातोडेर आनी राती धुक्याच्या परिस्थितीचो अदमास. शेनवारचे तापमान अनुक्रमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.